कला अकादमीत लाईटीचे कांड खंय मनशाच्या चुकींनी तंत्रिक बिघाड कलाकारान आपले नाव घेतला फक्त बदनामीक आपल्या बदनामीची सुपारी मंत्री गोविंदाची जाप 24 वरात रस्त्यार 3 जीव गेले पाडी कुकळे बसीच्या धपक्यान दोग सोपले बस ड्रायव्हर ताब्यात हरवळ्यात 2 स्कूटरींचो ऍक्सिडेंट एकलो गेलो नॅशनल हेराल्डाच्या केशीत सोनिया राहुलाचेर ईडीचे चार्जशीट काँग्रेस देशभर रस्त्यार ईडी मुखार निदर्शना हे वटेन बीजेपीचे शक्ती प्रदर्शन काँग्रेसीन खंय देशाक लुटलो कुर्का बांबोळे हॉटेल प्रोजेक्टा विशीं जाब विचारूंक आरजीपीचो टीसीपीचेर मोर्चा अधिकाऱ्यांची खंय दादागिरी सरकार खंय गोंय सोपोवंक उठला आरजी आक्रमक गोंयांत जनसंख्येत असंतुलन वाडटा क्रिस्तावांचो आंकडो जाता उणो मुस्लिमांच्या संख्येत बरीच वाढ विश्व हिंदू परिशदेचो दावो सोनशे सुर्ला मायनिंग पिटातले उदक पंप करून शेतकारांक उदका पुरवण करपी पायपलायनीक परत उजो शेतकार म्हणटा कोण तरी मुद्दाम करता घातपाताचो दुबाव 100 एकर जंगल रिस्टोर करात ना जाल्यार जेलीत वचपाक तयार रावात सुप्रीम कोर्टाचो तेलंगणाच्या काँग्रेस सरकाराचेर फार नव्या वक्फ कायद्याचे अंमलबजावणीक सुप्रीम कोर्टाची अंतरिम स्थगिती केंद्र सरकाराक जाप दिवंक 7 दिसांचो प्राझ अमेरिकेचो पालवी अध्यक्ष जेडी वान्स येता भारत भेटेर विदेश व्यवहार मंत्रालयाची माहिती अमेरिकेचे चीनाचेर 245% ट्रेड टॅरिफ चीन प्रति टॅरिफाचेर ठाम ट्रम्प म्हणटा हेर देशांबरोबर चीनाची अमेरिकेकडेन वाटाघाटीक तयारी